माजी मुख्यमंत्री बाब रवी नाईक हांच्यानी की शिगमो उत्सव हो गोंयचे दायज पुराय गोंयभर पावचे आनी गोंयच्या पर्यटनाचोय बी ताचो आस्पाव जावचो म्हणून तांच्यांनी सार्वजनीक शिगमो उत्सव सुरू केलो आनी तेन्नाच्यान आयज पर्यंत अंत्रूज म्हालांतल्यान सुरू जाल्लो हो शिगमो म्हणजे अंत्रुजांतल्यान आमी जशें म्हणटा पणजे म्हापसा मडगांव फोंड्या आज प्रत्येक गांवां म्हणजे शहरांतल्यान जाता म्हणपाक काय हरकत ना हें फक्त आनी फक्त कित्याक तर रवी बाब नाईक हांच्या खातीरूच हो खरो म्हणजे आज सार्वजनीक इतको मोठ्या प्रमाणांत जावपाक शकलो तांच्यांनी सुरू केलो आज तांकां याद करता आनी आयज खरोखरूच म्हाका मनाक खोस भोगता की तांच्या त्या अंत्रूज म्हालांतल्यान आमी परत एकदा ते जरी नासले आसत जाल्यार तेची याद काडून आयज हो शिगमोत्सव सुरवात करता टुरिजम डिपार्टमेंट जायत्या परी ही कला प्रमोट करपा खातीर दर फावटी ताका आमी म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर तशेंच ग्रँट्स दिवपा खातीर मदत करता जशें आतांच बाबलोन फावटी हांणी सांगल्या प्रमाणे 1 लाख रुपया चड ग्रँट ही आमी उडूच्या तुमकां दिवपाक सुरवात केली जेणे करून रोमटा मेळ आसतले किंवा आमचे चित्ररथ आसतले हे चित्ररथ मोठ्या तितून भाग घेतात रोमटा मेळ पळयता आमी धाकट्या भुरग्यां पासून व्हड्या पर्यंत जाणट्या पर्यंत जे रोमटा मेळांत नाचतात आपली कला जी शिगम्याच्या मांडार दाखयताले त्या सार्वजनीक ठिकाणाचेर दाखयता आणि ही कला आमकां पळोवपाक गोंयची एकी मागीर आमी म्हणटा आसतले हिंदू मुस्लीम हे सगळे शिगमो उत्सवाच्या वेळेर एकी कडेन येता आनी हीच गोंयची एकवट आमी सगळ्यांच्या पर्यंत दाखयता म्हाका खूब बरें दिसलें की दरेकलो शिगमो उत्सव समिती आमच्या स्पेशल भुरग्यांचो हो रोमटा मेळ आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा ह्याय भुरग्यांक आमी ह्या तरेन इनवॉल्व करून घेतात हांव खरोखरूच ऑर्गनायझरांचे आनी हो रोमटा मेळ जेणी बसयला तांचे बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता फोंडेकारांचे जेणे करून तांच्या पेरंट्सांक सुद्दां हय आमचे बी भुरगे ह्या रोमटा मेळांत नाचूं शकता हेचोय बी तांकां आनंद घेवपाक हांगासर मेळ्ळा ताका खरोखरूच म्हाका खूब बरें दिसता खरें पळयत जाल्यार एखादो इंजिनियरींग भुरगो तो जसो डिजायन करतलो आनी तो बिल्ड करतलो पळय त्याच धर्तीचेर एका पेक्षा एक खूब बरो चित्ररथ जो आसा हे तयार करता आसतना आमचे भुरगे दिसता म्हणून सातत्यान हे कलेक वाव दिवपा खातीर त्यांच्या इनोव्हेशनाक वाव दिवपा खातीर आमी सातत्यान ताका सपोर्ट करीत आसा मागीर आसा गोंय राज्याचे युवा धर्मदार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे टुरिजम मिनिस्टर आनी ह्या शिगमोत्सवाक हो सगळो ह्या दिसांनी संपूर्ण देशभर किंवा भायल्या सगळ्या लोकांक पळोवपा खातीर आकर्शण अशें करून तांचे वेगवेगळ्या हातून भितर मॅजीक परंपरा वाडोवपाक खातीर आमचे टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपादजी नायक त्याच बरोबर खासदार सदानंद नानावडे आमचे नरेंद्र सावयकर विनय तेंडुलकर आमचो नगराध्यक्ष वीरेंद्र गवळीकर आनी अंत्रूज शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष रितेश रवी नायक फाटल्यान बशिल्ले सगळे आमचे नगरसेवक नगरसेविका पत्रकार आनी तुमकां सगळ्यांक ह्या शिगमोत्सवाच्यो आमचे मदीं आसात मानेस्त म्हणजे स्वर्गेस्त रवी नायक जे फक्त फोटवाच्या रुपान न्हय तर ह्या शिगमोत्सवाची सुरवात जेन्ना तांच्यांनी केल्ली त्या शिगमोत्सवाच्या सुरवातीच्या काळापासून आतापर्यंत यादस्तिकाच्या रुपान आसा जे काम ताणें ह्या शिगमोत्सवाच्या लोककलेच्या आणि लोकोत्सवाच्या ह्या सगळ्या प्रसारा आणि प्रचारा खातीर केले त्या लोकांच्या शासनाचे याद उरले आणि ते येणाऱ्या अनेक वर्सांचे याद उरतले आणि म्हणून तांचे यादीच्या रुपान आयज रवी बाब
हांगा आमचे मदीं आसा अशें आमी गृहीत धरया आनी ह्या शिगमोत्सवाची सुरवात करया। हो कश्टकरी समाजाचो शिगमो, हो सगळ्या बहुजनांचो शिगमो आनी ह्या शिगम्याच्या वेळाचेर जे गांवकरी जे गांवांत रावपी कामाक काम करपी जे लोक आसात ते शहरान कामाक जे वतात ते मुळात आपले घरा परत येतात आनी तेन्ना आमकांय कोणी विचारतात एक तर चवथ आनी दुसरो शिगमो, चवथीक घरा येतलो मरे, शिगम्याक घरा येतलो मरे, हे जर वाक्य जर खंय जर आयकपाक जर मेळटा जाल्यार गोंयांत आयकपाक मेळटा। कारण इतलोय पयस वचूं तो मागीर देशान आसूं विदेशान आसूं नाजाल्यार तो शहरान काम करपी आसूं तो परत आपल्या गांवच्या मुळा कडेन परत येता आनी शिगम्याच्या रुपान परत येता। ढोला जेन्ना बडी म्हणटा त्या वेळाचेर तो रोमटान भितर नाचता, तो तालगडीन नाचता, गोफ वचत जाल्यार गोफ पिळपाक येता नाल्यार तो घोडेमोडी करपाक वता आनी हे 15 दीस तो अशे तरेन सगळो फुलता की जसो भायर जसो निसर्गान चवड फुलिल्लो आसा, काजवाक चवड फुलिल्लो आसा, आंब्याक चवड फुलिल्लो आसा, अशें फुलिल्ले आसा भितर मनाय बी फुलिल्ली आसतना तो नव्या वर्साचें स्वागत करता। पण हो गांवांत जो वाड्या वाड्यार आशिल्लो जो शिगमो आसा तो शिगमो ह्या शहरांतल्या युवाक जर कोणें पळोवपाक जर दिलो जाल्यार तो मनीस सर्गेस्त रवी नायक आनी तांणी त्या वेळार जर सुरवात केल्ली ही परंपरा जी आसा त्या शहरांत ह्या चित्ररथाच्या दर्शनांतल्यान आमच्या भुरग्यांक सुद्दां कळपा खातीर तांणी एक दवरलेलो पावंड आसा तो आयज आमकां दवरिल्लो आसा। आनी हीच जी रथयात्रा आसा हीच जी लोकां खातीर केल्ले हे सांस्कृतीक दायज आसा ते फुडें व्हरपाचें काम डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमच्या टुरिजम मिनिस्टर बाकीचे करत आसा। परवच पायला ही पायला फक्त स्पर्धे खातीर दिवना तांणी तांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून तांणी केल्ले हे सगळे कामांत काडिल्ले त्रास आसतले मेहनत आसतली ताका लागून आनी म्हणून सरकार संवेदनशील आसपाकच जाय पूण त्याच बरोबर लोककलेचे आनी हाचें रक्षण करतना आमचे कोणाचे भावना दुखोवचे न्ही आनी ताणें वेवस्थीतपणे हो शिगमो जावचो हाचो प्रयत्न करपा खातीर हे सरकार प्रयत्न करता म्हणून हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें कौतुक करता आनी तुमकांय सगळ्यांक ह्या शिगम्याक मुद्दामून हांगा येतलो सुद्दां आयोजकाच्या पयलीं हांव आभार मानता की आमकां सगळें आमकां मान दिलो आपुणें दिलें सगळें दिलें पण बाब सर्गेस्त रवी नायक हाच्या रुपान एक हेजे व्हडलें सांस्कृतीक दायज आयज गोंयभर उरतलें हाची त्या वेळाचेर तरी कोणें जर कल्पना केल्या जाल्यार ती चुकीची आशिल्ली ती ताणें हें करून उडयली भायर मारून उडयली आनी हें सत्य आसा तें सत्यान उतरून दाखयलें आनी म्हणून आयज रवी बाबाची तें याद करतना पात्रांवाक याद करतना हो शिगमो ज्या ज्या वेळाचेर खंय दलाचेर बडी पडटा त्या वेळाचेर याद येता आमी म्हणटले बरें एक दायज तांचे तयार करून दवरिल्लें आनी हें सर्वसामान्य लोकांचें सरकार आसा तें सगळें फुडें वता। तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां शिगम्याच्यो उलोवणी परब्यो आयच्या आमकां शिगमो सुरू जातलो गुडी पडे पर्यंत आसतलो आमी नाचोया खेळोया सगळे भेदभाव विसरुया आनी ह्या सगळ्या पारंपारीकतेचे हातूंत भितर हातान हात घालून जर नाचतना सगळे आमचे भितर कितें मतभेद आसा ते विसरून एकठांय जावया आनी फुडें वचूया देव बरें त्या बाबांनी नाका परत एकदा आपलो कार्यक्रम आमी फुडें व्हरतात। आजच्या कार्यक्रमाचे कोणें गोंयाचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री बाबूराव मोटे, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक, आमचे राज्यसभेचे खासदार बाब सदाशिव तानावडे, बाब नरेंद्र साळेकर, त्या शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष बाब रितेश नाईक, पुर्णा म्युनिसिपालिटीचे चेअरमॅन, व्हाईस चेअरमॅन, सगळे काउन्सिलर, पुण्याचे सरपंच, उपसरपंच, पंच आणि उपस्थित माझे फडेकार भाव आणि भगिनी, खूप उमेद जाता त्या कार्यक्रमात उपस्थित जावपाक वरी वरी केन्नाय दिल्ली आशिल्ल्या कारणान गॅप पडटालो। आज तुमचे वरी परत उपस्थित जावपाची संदी त्या समिती अध्यक्षांना समितीन दिली त्याबद्दल समितीच्या मनापासून हांव उपकार आठयता। खूप उपकार आमकां परत एकदा रवी नायकाचे एक्याण्णवाचे वर्ष जे सुरू जालें आनी ह्या संपूर्ण गोंयांत एक शिगमोत्सवाचो मोठ्या प्रमाणात उत्सवाक म्हणजे पब्लीक कार्यक्रमाची पद्दतीन सुरवात त्या वेळेर जाली आनी संपूर्ण गोंय एक आनंदान खंय तरी फुलून उठलें। प्रत्येक जाग्यार तेका अवघे मेळ आसतले परंतु तेन्ना सरकारी थोडेशें मानधन मेळ्ळ्या नंतर तरेतरेच्या गांवांत तरेतरेची सगळी मंडळां तयार जाली, मेळ तयार जाले, चित्ररथ स्पर्धेक भाग घेवपी खंय तरी मंडळां तयार जाली आनी गोंयांत एक वेगळे तरेचें स्वरूप ह्या शिगम्याच्या माध्यमांतून मेळ्ळें। खरोखरच हांव तुमच्या सगळ्यांचे जे जे ह्या शिगमोत्सव एका सगळ्यांनी जो भाग घेतलेला ते सगळे कलाकार, ते सगळे रोमटामेळाचे सगळे मेंबर
चित्ररथाचे मेंबर तांचे पयलीं मनात अभिनंदन करता की जांकां लागून हो शिगमोत्सव आमच्या मनात जी एक चेतना निर्माण करता, जी एक वर्षभरात जी जाय तरी एक शक्ती आणि ताकद निर्माण करता. सगळे एकत्र येऊन सगळे भेदभाव विसरून एक परिसराच्या मनात नाव घेऊन आमची जे संस्कृती दायज आसा, आमची जी संस्कृती आसा ती संस्कृती फुडें व्हरपाचें काम आमचे एकत्र मेळून एका आवाजान एका तालान एका पावलान नाचून ते खरोखर संस्कृतीचें दर्शन घडयता. तांचे जर परिश्रम पळोवप जर म्हयन्याचे म्हयने सगळे सोडून म्हणजे आपण कामाचे काम करतात, रात्री वचून प्रॅक्टीस हे सगळे करून 24 म्हणजे खरोखर रात्रीचे 12 वरां जाऊन ते चित्र तयार करतात आणि म्हणूनच त्या शिगम्यात त्यांच्या घामाच्या माध्यमातून तो शिगमो फुलता दिसता. आणि तुमचे सारखे सज्जन जे त्याच्या सगळ्या श्रमांक मदत करतात, तुम्ही सगळ्याच्या हजारांनी या सगळ्या गोंयभरच्या कार्यक्रमात तुम्ही सगळे एकत्र जातात आणि तांकां प्रोत्साहन दितात. आणि म्हणून हो एकामेकाचो आदर करपी असो तशें जे काही रिलेशन तुमचें आसा तातूंतल्यान तर शिगमो फुलता. सरकार या हाजे फाटल्यान आसा. आमचे दामबाबान म्हटलें प्रायजां ही म्हत्वाची न्ही, परंतु ती प्रायजां एकूण जो खर्च आसा ताजो म्हाका दुसरो खर्च आपल्याला भागना. हांव सरकाराचो आभारी आसा की ताणें सगळे विचार करून उदार वर्सां काही वर्सांनी ताची रक्कम वाडयतच आसा. पण तो ताजेर ना, ती एक अंतरस्फूर्ती जी आसा त्या शिगमोत्सवाची आमच्या पूर्वजांनी दिलेल्या दायजाची जी काही शक्ती आसा ती शक्ती जागृत करपाक कोण तरी जाय. आणि म्हणून सरकार या सगळ्याच्या फाटल्यान ठामपणे उबें आसा आणि तुमचो आशिर्वाद, तुमचो सहयोग आणि तुमचें सहकार्य आसा. म्हणून गोंयभर ज्या ज्या ठिकाणी शिगमोत्सव जाता त्या ठिकाणी उत्स्फूर्तपणे सगळ्यांचो प्रतिसाद लाभता. हे जे दायज आसा ही जी आमची संस्कृती आसा त्या संस्कृती ही सगळी फुडें पावची फुडले पिडये पर्यंत सोंपोवपाचें काम जें आसा त्या सगळ्यांच्या परिश्रमाच्या माध्यमातून जाता. हांव जास्त वेळ न घेता परत एक तुमकां सगळ्या लोकोत्सव जावन आसा आनी ह्या शिगमोत्सव सहभागी जावपी सगळे ल्हान व्हड शिगमोप्रेमी आनी सगळ्या गांवगिरी वाठारांतले कलाकार आनी युवा वर्गा खातीर गोंयचो शिगमो आज उत्सव पावणार पावलो आसा. आनी ह्या युवा वर्गा खातीर आपली कला पेश करपा खातीर शिगमो उत्सवान बऱ्या पैकी साजरो मेळटा. आनी आमी पळयलां की गांवांतली ही कला, ही गांवांतली कला जेन्ना माननीय माझे वडील नवीन नायक मुख्यमंत्री आशिल्ले गोंयचे तेन्नाच्यान हो राज्यस्तरीय शिगमोत्सव सादर जाता. आनी गोंयभर हो जाता, पूण फोंड्याच्यान पयलो सुरू जाता. आनी फोंडे सगळे गांवांतले शेतकरी कश्टकरी लोक हे आमचो शिगमोत्सव हेणे राखून दवरलो. आनी हे सगळे नवीन पिढी सुद्दां जी गांवांतली आसा तेणी लोक आमची कला फुडें व्हरपाक खूब आमकां सरकाराक सुद्दां तेंचो वांटो आसा. सरकार सुद्दां वेगळे वेगळे प्रायज मनी दवरता. ते लोककला आसूं, लोकनृत्य आसूं, तशेंच आमचे रोमटामेळ आसूं, चित्ररथ आसूं. आनी हे चित्ररथ आनी रोमटामेळाक सुद्दां खूब लोक सहभागी जाता. आमी ह्या 2 दिसांक हांव सुद्दां 2 दीस कडेन गेलो जे चित्ररथ करता थंय ते सगळे हाचे येवन थंय म्हाका ते रातभर दीसभर ते काम करताले. हांव गेले तेन्ना आमी पळयलें की व्हडले व्हडले चित्ररथ तेंचे फिजिकल एनालिटिकल मायंड हे आमी तेंचे पळयले थंय ते कशे कितले सुंदर प्रमाणे तुमी हो म्हाका चित्ररथ केला. आनी हे म्हाका हे सगळें तुमकां आज पळोवपाक मेळटलें. आनी ह्या हातूंतल्यान आमची कला देशभर विदेशांत सुद्दां आतां आमी पळयला तेन्ना विदेशाचे लोक सुद्दां आमच्या मुखार आसा पळोवपाक येता. ही कला ही सदांच फुडें वचची अशें गोंय सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे